Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. प्रीतीच्या भावां भयणीनो, आमी साध्या काळाच्या तिसऱ्या आयताराक आसा आणि आयज विश्व पवित्र सभा पवित्र पुस्तकाच्या वावराक ओ देवाच्या उतराक भेटयलेलो आयतार समारंभता. ह्या समयार सेवा धर्मांचो विशय म्हणल्यार देवाच्या उतराच्या आदारान जिवीत बदलुया, भरवासो नव्यान जिवो करुया. जेजूचो सगळ्याहून पयलो आनी वयलो हुस्को जालो पातक्यांक नव्या जिविताचो भरवासो दिवं, तांचे भितर भरवासो जिवो करूं. ताचो मोगाचो उलो जालो जिवीत बदलात, कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावलां. आनी हें ताणें आपले शिकवणेंत वापारींनी मिलाग्रींनी पातक्यांक मोगान वेंगोवन करून दाखयलें. शेवटी खुरसार मरून आनी पुनर्जिवंत जावन ताणें आमचो भरवासो नव्या जिविताचेर जिवो केलो. हें जेजूचें मिसांव जालें, तें आमचेंय मिसांव. आयज जेन्ना आमी पवित्र पुस्तकाच्या वावराक ओ देवाच्या उतराक भेटयलेलो आयतार समारंभताना देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमचें जिवीत आमी बदलूंक आनी भरवाशान सर्गींच्या राजाक पत्रेकून जियोंक आमकां बापा लागीं बळ मागतना आमच्या महाधर्म प्रांतांत पवित्र पुस्तकाच्या वावरांत मिसळ आसलोल्यांक हो वावर फुडें व्हरूंक आशिर्वादान भर म्हूण मागुया. प्राचिताची रीत पुणा आरसो आनी पवित्र पुस्तक. आरसो आमकां आमचें भायलें रूप पळोवंक आदार दिता. भायलें रूप सोबीत आसा ओ ना हें आमी आरशांत पळयता. भोव करून आमच्या मुखामोळाची सोबिताय आनी भायलें रूप आमी आरशांत पळोवन नेटयता आनी सांबाळता. तेच परी आमच्या भितरल्या रुपाचो हारसो म्हणल्यार पवित्र पुस्तक. जितलें आमी पवित्र पुस्तक वाचता तितलें आमकां आमच्या जिवितांत कितें बरें आसा आनी कितें वायट आसा तें दिसून येता. हे वरवीं आमच्यांनी वायट पयसावन बरें तें सांबाळून आनी अदीक बरें करून आमची भितरली सोबिताय सांबाळूंक जाता. देवाक भायले सोबितायेवून भितरली सोबिताय अदीक मानवता. सायबा, तुजें उतर आमकां जिवीत बदलूंक आनी भरवाशान जिवंक उलो मारता. पूण आमी हो उलो कानार घेवंक ना आनी आमच्या भितरल्या जिविताची आमी सोबिताय सांबाळूंक ना. आमकां भोगोस सायबा. सोमया काकलूत कोर. वाचपा आदीं विवरण. पयल्या वाचपान इजायास प्रवादी मरणा सावळेंत आसलोल्या लोकांक सर्वेस्पराची शुभ खबर म्हणजे उजवाड, खुशालकाय आनी संतोष भाकीत करता. तांकां हें सर्वेस्पराचें भाकीत आयकून मुरगोटूंक आनी आनंदभरीत जावन तो उलो मारता तें आमकां परगोट जातोलें. दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलो कोरिंताचे पवित्र सभेक देवान आपणाक क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान परगोटूंक धाडला आनी क्रिस्ताचें मरण आनी पुनर्जिवंतपण सगळो वेगळोचार संपोवन आमकां सगळ्यांक एक करता ही शिकवण दिता.
शुभ वर्तमानांत जेजू जिवीत बदलात, कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावलां हें आमकां आमंत्रण दिता. ही तिनूय वाचपां ध्यानी मोनी आयकुया. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान जाबलोनाच्या आनी नाफ्तालीच्या गांवांक किकोंत केले. पूण हालींच्या दिसांनी दर्याचे वाटेक जोर्दानाचे पलतडीक आशिल्ल्या राष्ट्रांच्या गालिलियाक तो मोहिमा दितलो. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोरणा सावळेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची कुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोष तुवें चडयलोय. पिकाच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात, तशेंच तुजे फुड्यान ती आनंद भरीत जातात. कित्याक मिद्यानाच्या दिसा केल्लें तशें ताच्या भाराचें झू, ताच्या खांदायली काटी, ताचेर जुलूम करतल्याची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान भरलोलीं आंगोस्त्रां हीं सगळीं उलपोवन गेलीं आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाकून भोगूंक ताच्या मंदिराचे दोळे लावन रावूंक. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. जिव्या मनशांच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज घोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुमचे लागीं प्रार्थून मागतां. तुमचे मोदें वेगळोचार सोंपोवन एक जावं दी तुमचें मत आनी उलोवप. तुमी एका काळजाची आनी एका मनाची जावन तुमचे मोदें सोपूर्ण एकवट वसूं. तर म्हज्या भावां भयणीनो, तुमचे मोदें वाद विवाद आसात म्हूण क्लोयेच्या लोकांकडसून म्हाका उगडापी पळोवन आयलां. तुमचो मदलो एक एकलो हांव पावलूचो, हांव आपोलोचो, हांव केफासाचो, हांव क्रिस्ताचो अशें म्हणटा म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. क्रिस्ताचे अशे वांटे जाल्यात कितें? पावलूक तुमचे पासत खुर्सार खेळायलो गाय? पावलूच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिलां तर? पवित्र स्नान दिवंक क्रिस्तान म्हाका पाठोवंक ना, पूण शुभ वर्तमान परगटूंक धाडलां.
आनी क्रिस्ताचे खुर्साची शक्ती नोपयत जायना जावंक मनशाचे जाणवायेच्या उतरांनी ते पोरगोट करूंक ताणें म्हाका पाठोवंक ना. देवाचे उतोरे. उद्गार. जेजू स्वर्गा राजाचे शुभवर्तमान पोरगोट्टालो आनी सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. जुवांवांक कैदी केलो म्हूण आयकल्या उपरांत जेजू गालिलिया गेलो आनी नाझारेत सोडून जाबुलोनाचे आनी नेफ्तालीचे शिमेर दर्या देगेर आसत्या काफार्नौमांत ताणें ठिकाण केलें. इसायस प्रवाद्यान आदीन सांगलोलें तें हे पोरी पाळोवन येवंक जाय आसलें. जाबुलोनाचो आनी नेफ्तालीचो गांव दर्या देगेन वेत्या मार्गार जोर्दाना पेलेतोडी राष्ट्रांची गालिलिया. काळोखांत आसलोल्या लोकांन एक व्हड उजवाड देखलो. मोरणाची सावळी पडलोल्या गांवांत रावतोल्यांक एक उजवाड उदेलो. त्या दिसा सावन जेजून अशें म्हणून प्रवचन करूंक लागलो, जिवीत बदलात कित्याक स्वर्गींचें राज लागीं पावलां. गालिलियाच्या दर्या देगेर चलतना ताणें दोगां भावांक एकलो पेद्रू म्हणटात तो शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे दर्यांत जाळां मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. ताणें तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरतात तसले खारवी जायशें करतलो. आनी रोखडेच जाळां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय सावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव ओड्यार जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रांपणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रांपणी आनी बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू आख्या गालिलिया भोंवतणी वचून तांच्या देवस्थानांनी शिकयतालो. स्वर्गा राज्याचें शुभवर्तमान पोरगोट्टालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान हें. जेजू स्वर्गींच्या राज्याचें शुभवर्तमान पोरगोट्टालो. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी उर्बेन आनी उमेदीन शुभवर्तमानांत मेळटलो जिविताचो भरवंसो आनी स्वर्गींच्या राज्याची तत्वां म्हळ्यार परतून परतून आपल्या खाला आसलेले पोरजेक पोरगोटूंक आनी ती वेव्हारांत घालूंक तिका हुस्कावंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. काळोखांत आसलेल्या लोकांन
एक व्हड उजवाड देखलो. आमच्या सरकारी, सामाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी आमच्या देशांत वस्तलो तरेतरेचो काळोख नपयत करून उदरगतीचो उजवाड फांकोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. तुम्ही एका काळजाची आनी एका मनाची जावन तुमचे मोदें संपूर्ण एकवट वचूं. देवाचें उतर आमकां एकठांय आनी एकवटान सांबाळटा. तर आमी सगळ्यांनी देवाचें उतर चितान आयकूंक, वाचूंक, शिकूंक, नियाळूंक आनी काळीज मन बदलून एका काळजाची आनी मनाची जावन एकवट सांबाळूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. क्रिस्तान म्हाका शुभ वर्तमान परगटूंक धाडला. आमच्या धर्म प्रांतीक पवित्र पुस्तकाच्या केंद्रांत वावुरतेलीं आनी दुसरीं आमचीं जायतीं केंद्रां आनी भावां भयणी वेगवेगळ्या मळांचेर देवाचें उतर परगटूंक आनी शिकोवंक भारी वावुरतात. हो वावर तांणी एकामेकाच्या आदारान करूंक बापाचें बळ मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. नियाळ जिवीत बोद्दात कित्याक सोर्गींचें राज येवचें जालें. माथ्यू 4:17. नियाळाक आधार. चल चल जेजूच्या उजवाडान, चलयां ताच्या उजवाडान. ह्या भक्ती गिताचो आधार घेवन पातकाचो वायट करण्याचो काळोख पयस करूंक गरजेचें. जेजू जिविताच्या उजवाडाक धरून बऱ्यो करण्यो करूंक उजवाडीत आनी पोरजोळीत जिवीत जियोंक जाता. कारण जेजू म्हणटा, हांव जिविताचो उजवाड. शुभ वर्तमानान आमी वाचलां. काळोखांत रावतल्या लोकांन एक व्हड उजवाड देखलो आनी प्रवाद्यांनी हें आदीं फुडेंच कळीतूय केलोलें म्हूण आमी जाणो. जंय जेजूचो उजवाड आसता थंय शाणेपण वसता आनी एकचाराचें जिवीत तशेंच माये मोगान रावलोलो समुदाय दिसून येता. जेजूच्या उजवाडान जियेनात जाल्यार सगळोच गैरसमज आनी दुस्पोट. कोरिंथकाराची पयली चीट बरे भाशेन वाचीत जाल्यार पावलो आमकां जेजूच्या नांवान भेदभाव करिनासतना जियोंक उलो करता. आनी शुभ वर्तमान जशें पावलून परगटलें तशेंच तुवें आनी हांवें बऱ्या उतरांतल्यान आनी बऱ्या वागणुकेंतल्यान परगटचें आसा. सिमोन पेद्रूक आनी आंद्रेक निस्त्याची जाळां मारतना जेजून आपयलें. जेजू तुका आनी म्हाका कुटुंबीक आनी भौशीक जिवीत जियेतना दर दिसा आपयता. आसांव काय आमी तयार जेजूच्या पोरजोळान जियोंक? धन्या देवा, जेजू सुर्याच्या पोरजोळान आमच्या जिविताची नवसोरणी करूंक आमी सदांच वावरूंक, ताच्या फाटल्यान आमी सदांच वचूंक आमकां सर बरी मनशां कर. आमेन.
Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.